नमस्कार प्रुडंट मीडियाच्या खबरां चित्रांक तुमकां येवकार पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। वेंचणूक आयोगाच्या भोंवत्या पंगडान भलायकी खात्याच्या मुखेल कचेरेचेर मारली धाड। 20 जाणांची एक्सेप्टन्स लेटरां केली जप्त। प्रशासकीय संचालक म्हणटा लेटरां फक्त घेवन दवरिल्लीं। काँग्रेस युतीचो प्रस्ताव कानामनार घेना म्हूण राष्ट्रवादीन 40 मतदारसंघांतल्यान मागयले अर्ज। राष्ट्रवादी म्हणटा उलोवणी जाली तरी आमी 12 जाग्यांचेर ठाम। श्रीपाद नायकाक गोंयांत विधानसभा वेंचणूक लडोवंक लावची म्हूण गोंय भाजपान 6 म्हयन्यां फाटीं केंद्रीय नेतृत्वाक केल्ली सुचोवणी, मात अजूनय ना जाप, पर्रीकारान दिली म्हायती। गोंय विधानसभेचे वेंचणुके खातीर दादले अधिकाऱ्यां परस चड बायलो केंद्रीय निरीक्षक आसपाची शक्यताय। गोंयांत हे पयलीं धाडिल्ल्या दादले निरीक्षकां विशीं वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळी। आनी खेळां मळार सांगे केपें पत्रकार संघाची पत्रकार चषक क्रिकेट सर्त 14 तारखेसावन जैतिवंतांक 30,000 रुपया जाल्यार उपजैतिवंतांक 20,000 रुपयांचे इनाम। आता खबरो विस्तारान। भलायकी खात्यांत नोकर भरती विशीं लोकांकडच्यान कागाळी आयिल्ल्यान वेंचणूक आयोगाच्या भोंवत्या पंगडान बिरेस्तारा खात्याच्या पणजेच्या मुखेल कचेरेचेर धाड घाली। उमेदवारांकडच्यान आयिल्लीं 20 एक्सेप्टन्स लेटरां पंगडान जप्त केली। भलायकी खात्याचो प्रशासकीय संचालक म्हणटा त्या कोतान लेटरां घेतलीं तरी वेंचणुके उपरांत तांचें फुडें कितें तें थारतलें। बिरेस्तारा भलायकी खात्यांत जाल्ल्या नोकर भरतेच्या गोंधळाक लागून थंय बरोच बोवाळ पडलो। नोकरे खातीर अर्ज घाल्ले कांय उमेदवार तांची नोकरी स्विकारपाची पत्रां घेवन भलायकी खात्याच्या पणजेचे कचेरेंत पावले। वेंचणूक आयोगाक कागाळ पावले उपरांत तांच्या फ्लायिंग स्क्वॉडान येवन प्रशासकीय कचेरेचेर धाड घाली। सुमार 20 नोकरी स्विकारपाची पत्रां स्क्वॉडान जप्त केली। भलायकी खात्याचो प्रशासकीय संचालक डेरिक नेटो कडेन प्रुडंट उलयले। तो म्हणटा नोकरेक अर्ज घाल्ल्यांनी नोकरी स्विकारपाची पत्रां दिवपाक 15 जानेर ही निमणी तारीख दिल्ली, जाल्यार ऑफर लेटरां 22 डिसेंबराक धाडिल्ली। So those candidates who must have received them by post have come here with the anticipation that last date is 15 and 16. We cannot stop them from giving applications here, acceptance. So what we are doing is that it is being accepted and kept. We are not processing it. And this will be processed after the code of conduct is over. वेंचणूक आयोगाच्या फ्लायिंग स्क्वॉडाचे अधिकारी म्हणटात पत्रां जप्त केल्यात आनी चौकशी सुरू केल्या। एक्सेप्टन्स लेटर अलाव करून ते डायरेक्ट रिजेक्ट म्हणून धाडूंक तो प्रॉब्लेम जाता। एक्सेप्टन्स म्हणजे कितें? एक्सेप्टन्स लेटर घेतले म्हणून जायना, ते एक्सेप्ट करूंक जायना। एक्सेप्ट म्हणजे रिटर्न तुजें आपण हें केल्लें एक्सेप्टन्स लेटर येयला ताका अपॉइंटमेंट म्हणून दिवंक जायना। आपण रिसीव करपाक शकता? रिसीव आतां येयलो आनी तुका परत धाडटलो तो। एंट्री बरयल्या म्हणून काय ना। एकदम पोस्ट पण हांगा बोर्ड मारलेलो आसा। आयलो रिटर्न ते वाचून रिटर्न वयतलोच इंटरव्यूज न्हू त्यो। ह्यो रिटर्न वयतलोच न्ही। ऑफर धाडलेली मागीर लेटर कांयच न्ही। ऑफर धाडले एक्सेप्टन्स येयले म्हणून रिटर्न धाडपाक शकता न्ही तांकां? रिटर्न धाडूंक जाय न्हू, रिटर्न धाडूंक जाय। मागीर ते बरयता हांव ते रिपोर्ट करता। इतले मजगती वेंचणूक आचारसंहिता लागू आसतना राणा खात्यान नोकर भरतीची कसलीच प्रक्रिया केल्ली ना असो दावो राणा खात्यान केला। तांच्या म्हणण्या प्रमाण तांणी डिसेंबरांत अपॉइंटमेंट लेटरांय काडिल्ली नात। पणजेच्यान आमचो खबरांकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबरांकार सुशांत पळ। युती खातीर राष्ट्रवादीन घाल्लो प्रस्ताव काँग्रेसीन अजून कानामनार घेवंक नाशिल्ल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस सध्या काँग्रेसीचेर बेजार आसा। हाका लागून राष्ट्रवादी आतां गोंयांत 40 मतदारसंघांनी उमेदवार घालपाची तयारी करता। काँग्रेसी वांगडाची युती मतींत धरून राष्ट्रवादीन 14 इत्सूक उमेदवारांक तयार केल्ले। काँग्रेसीन युतीची व्हडलीशी इत्स दाखोवंक नाशिल्ल्यान राष्ट्रवादीन आतां 40 मतदारसंघांनी उमेदवार घालपाची तयारी सुरू केल्या। राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या वावुरपी समितीन बिरेस्तारा पणजे एक खासा बसका आपयिल्ली। राष्ट्रवादीन काँग्रेसी कडेन युतीचो प्रस्ताव घालतना 12 सुवाती मागिल्ल्यो। राष्ट्रवादीचो प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाटान दिल्ले म्हायती प्रमाण काँग्रेस राष्ट्रवादी कडेन युती करपाक मातूय इत्सा दाखयना। आतां जे पळय कितें उलोवणी चल्ल्या ताच्या संदर्भात निश्चित अशें कांय जायना। बाबा युती जातली म्हणटा न्हू,
दोशी वाटेन सांगला की ते सकारात्मक जो पळय कितें आसा एप्रोच तो दोगांय पक्षांनी दाखयलेलो आसा. पण आमची जी पळय कितें 12 जागे आमी मागल्या ते ठाम आसा आमी तेज्या संदर्भात अजूनय काय पॉझिटिव्ह आमकां रिस्पॉन्स येना. जर आमकां जर कितें समज जे आमी कितें मागलेले ती समज आमी मागणी जर पूर्ण जर जायना जर जाय जाल्यार आमकां दुसरो विचार करचो पडटलो पक्षाच्या दृश्टिकोनांतल्यान, कारण शेवटी आमचो राजकीय पक्ष आसा. आता काँग्रेसीन केल्ल्या कळावाक बेजारून राष्ट्रवादीन 40 मतदारसंघातल्यान वेंचणुके खातीर इत्सूक उमेदवारांचे अर्ज मागयल्यात. ही युतीची उलोवणी चालू आहा ठीक आसा, पण त्याच बरोबर अशे आमचे 40 मतदारसंघ जे आसात त्या 40 मतदारसंघातल्यान आमी इच्छूक उमेदवारा कडसून अर्ज मागोवचे. राष्ट्रवादीन मिकी धरून 8 वांगड्यांचे पक्षाचे राजीनामे मानून घेतल्यात. तन्वीर खातीवाच्या फुडारपणाखाला तांणी वेंचणूक प्रचार समिती घडयल्या, जाहीरनामो समिती नेमल्या. राष्ट्रवादीन 2 सुवाती मुस्लिमांक दिवपाची घोशणाय केल्या. पणजेच्यान आमचो खबरांकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबरांकार सनी नार्वेकार. श्रीपाद नायकाक गोंयाक विधानसभा वेंचणूक लडोवंक लावची अशें गोंय भाजपान सुमार 6 म्हयने फाटीं भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाक सांगिल्लें. मात खंयचो मतदारसंघ तें सांगूंक नाशिल्लें. विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकार म्हणटा केंद्रीय नेतृत्वा कडच्यान हाचेर अजूनय जाप येवंक ना. श्रीपादाचे उमेदवारी विशीं केंद्रीय नेतृत्व व्हडलें फावराद ना काय असो प्रस्न हाका लागून उप्रासता. उसगांवचो एक नामनेचो उद्देजक सत्यविजय नायकान बिरेस्तारा भाजपांत प्रवेश केलो. भाजपाचे अध्यक्ष आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार, विरोधी पक्षाचे मुखेली मनोहर पर्रीकार आनी हेरांनी ताका येवकार दिलो. खासदार श्रीपाद नायकाक गोंयच्या राजकारणात धाडचो अशी सुचोवणी गोंय प्रदेश भाजपान 6 म्हयन्या आदींच केल्या. हांव ताका विरोध करिना ही गजाल मनोहर पर्रीकारान स्पश्ट केली. When a person is member of parliament, he comes under ambit of central parliamentary board. He is a secretary to the board. पार्लमेंटाचो सेक्रेटरी आहा तो. तुम्ही बारीक मुद्दम पार्लमेंट पळया. ही इज मेंबर ऑफ पब्लीक अकाउंट्स कमिटी एट पार्लमेंट. ताजो निर्णय पार्टी एट लोकल लेवल घेवंक शकना. पार्टी एट लोकल लेवल कॅन ओन्ली रिकमेंड. अकॉर्डिंगली आमी रिकमेंडेशन ताजे इन एडवान्स, कारण तो पार्लमेंटाचो मेंबर असल्यामुळे ताजे कॉन्सिक्वन्स आसा. समजा तो लोकल लढयतलो जाल्यार फाल्यां जिखना फुडें पार्लमेंट खाली सीट खाली करचो पडटा अशें ताका कॉन्सिक्वन्स आसा. त्यामुळे तो गजाल आमी आमचे कितें गोश्ट सांगपाची आहा ती पार्टी प्रेजिडेंटा पर्यंत 5-6 म्हयन्या पयलीं पावयल्या. काणकोण मतदारसंघात भाजपाची तिकीट कोणाक दिवची ह्या विशीं बरोच बोवाळ चल्ला. भाजपाचे आमदार विजय पै खोतान काँग्रेसीत वचपाची तयारी चलयल्या. काणकोण प्रस्नाचेर भाजपान कांयच निर्णय घेवंक ना अशें पर्रीकार म्हणटा. आमच्या पुरतं हांवें सांगलें मरे, आमी काणकोण कॅन्डिडेट ठरोवन ना. आमचो काणकोणच्या कॅन्डिडेटाच्या संदर्भान दोगांची नांवां विथ प्रॉपर रिकमेंडेशन हे सेंट्रल पार्लमेंटरी बोर्डाक. एक गजाल लक्षांत धरा, भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेस एका भशेन ना. आमी आमचो पद्दत आहा. ज्या जाग्यार 2 आमदार आहा पळय एकाच मतदारसंघान, त्या जाग्यार रेकमेंडेशन दोनूय आमदाराचे वतले विथ अ ब्रीफ नोट ऑन ईच MLA's हे प्लस एंड मायनस. वाळपय मतदारसंघ परत मेळोवपा खातीर भाजपान नेटान कामाक लागला. आपणाल्या वावुरप्यां सयत भाजपान आयिल्ल्या सत्यविजय नायकाक भाजपाची वाळपयची तिकीट मेळपाची शक्यताय आसा. आनी कांय फुडारी भाजपांत येवपाचे आसात अशें लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलें. येणाऱ्या काळात प्रवेश करणाऱ्यांची गती वाढत जातली, संख्या वाढत जाता. येणाऱ्या काळात असे अनेक सुयोग तुमकां आमकां पळोवपाक निश्चित मेळटले. श्रीपाद नायकान थळाव्या राजकारणात येवंक जाय अशें मानपी थळाव्या भाजपा वावुरप्यांनी SMS मोहीम सुरू केल्या. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरीक आतां मेरेन सुमार 1000 SMS धाडल्यात अशी माहिती भाजपा गोपांतल्यान मेळ्ळ्या. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबरांकार बासुरी देसाय आनी चलचित्र खबरांकार सर्वेश वेळुस्कार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.